लावला जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा सगळ्यो गजाली बीजेपीच्या गोयच्या मास्टर प्लॅनान आसा। त्यामुळे विकास म्हणजे कितें हाजें एक मॉडेल देशा फुडें आनी गोंयकारां फुडें भारतीय जनता पक्षान दवरलो आसा। म्हादयच्या विशयान लढो जो उबो केला तो पूर्णपणे हांवें उबो केला। बाकीच्या सगळ्या पक्षांनी हो कॉम्प्रोमायज केल्लो विशय आशिल्लो। आमी फायट केला, आमी फायट करता अजुनूय। त्यामुळे हांव कितें पत्र बरयता तें म्हाका खबर आसा। त्या पत्राची कोणें हें करून म्हादयचेर जागृताय यात्रा काडपाची गरज ना। जर तांकां इतलें ज्ञान आसा म्हादयचें जाल्यार तांच्यांनी आमकां मदत करची। थंय कोर्ट ट्रिब्युनला फुडें कितें तरी विटनेस म्हणून दिवपाक। हांवें सांगलेलें सगळ्यांक विटनेस कोणाक खबर आसा तांच्यांनी येवचें विटनेस म्हणून। एकूय मनीस येवपाक तयार ना विटनेस। आमकां विटनेस घेता म्हणसर नाका शिवड जालो। सोडून राजेंद्र केरकार आनी निर्मला सावंत ह्या दोगांनीच पयल्या दिसा पासून म्हादयच्या लढ्याचेर आमकां समर्थन दिलां। त्यामुळे कोणें चिंता करपाची गरज ना। लोकांक चुकीच्यो म्हायती दिवन म्हादयच्या संदर्भात सरकाराच्या विरुद्ध कितें तरी वातावरण करप। पयलीं रिवर नॅशनलायजेशन जालें। सकाळी प्रजासत्ताक दिसा उलयतना सरकार म्हादयचें उदक कसोच डायवर्ट करचो ना म्हूण सभापतीन आश्वासन दिलें। आमची म्हादय नदी गोंयची आई ही म्हादय नदी। बरेच जाण जे म्हादय म्हजी आई म्हणटा किंवा त्या म्हादयचेर समजून घेवपाचो प्रयत्न करिना। म्हादय खंयच्यान उगम जाल्या, खंय पर्यंत पावल्या, विरोधा खातीर विरोध करप हें कांय जाणां मोठेपण दिसता। बरेचशे जाण जे म्हणजे म्हापशान आनी पणजेन रावन ह्या विशयाचेर उलोवपाक खूब जाण आसता। जशें आमी पळयताले की मायनिंगाचे विशयाचेर उलयता आसतना जांकां मायनिंगाचो संबंध नासताले हेच चड लोक उलयताले। म्हाजें म्हणणें इतकेंच आसा की म्हादय आमची अस्मिताय आसा। म्हादयचें उदक हें डायवर्ट करून न दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा आनी सरकार तें 100% करतलें। म्हादयचें उदक खंयसरूच डायवर्जन जावपाक केन्नाच दिवचें ना हें 100% खरें आसा। विर्डी पुलाचें श्रेय प्रमोद सावंतान आपल्याक घेतला। तो उक्तावण सुवाळ्याक उलयतालो। फाटल्या 5 वर्सांक हांव पळयता की सांखळेचें हॉस्पिटल आसतलें, रवींद्र भवन आसतलें, कॉलेज आसतलें, इंडोर स्टेडियम आसतलो किंवा स्विमींग पूल आसतलो, ही पुराय कामां कंप्लीट जर कोणी करून घेतली आसात जाल्यार ती हांवें आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडल्यान करून घेतल्या। काही कामां जर आयज पर्यंत जर ती अडवून उरल्या आसतली, मागीर तो STP प्लांट जावं आसतलो किंवा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट किंवा मास्टर प्लॅनिंग आसतलें, जर ते खितपत पडलां आसतलें जाल्यार ते त्या म्युनिसिपालिटी खातीर पडलां हें तितकेंच खरें आसा। पूल जे आज नवीन जे जाल्ले आसा ह्या वर्सांक ते सगळे भारतीय जनता पक्षाच्या हातूंतल्यान जाला आनी ते कित्याक, तेची आवश्यकता कित्याक हें सांगपाची गरज ना। प्रुडंटा खातीर उदय परब।